विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आता मंत्री आमदारांचे अच्छे दिन। मंत्री आमदारांच्या पगारांत आता 77% वाढ जावपाची आसा। मंत्र्यांक 2.15 लाख जाल्यार आमदारांक 1.70 लाख रुपया वेतन मेळटलें। मंत्री आमदारांच्या वेतन वा भत्त्यांत 77% वाड करपाचो प्रस्ताव बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेंत मंजूर जाला। पगार वाडीक लागून म्हयन्याचो पगार मंत्र्यांचो 2.15 लाख जाल्यार आमदारांचो पगार 1.70 लाख रुपया मेरेन जातलो। सद्याक आमदारांक म्हयन्याक 10,000 वेतन, 90,000 रुपया मतदारसंघा खातीर भत्तो आनी राज्या भायर गेल्यार दर दिसा ट्रॅव्हलिंग अलावन्स म्हण 6,000 रुपया खर्चाक मेळटा। त्या भायर विधानसभा अधिवेशन सुरू आसतना दर दिसाक 2,000 रुपया भत्तो मेळटा। आता मतदारसंघ भत्तो वा म्हयन्याचो पगार 77% वाडयल्यार अधिवेशनाच्या काळांत निवास भत्तो 1,500 वयल्यान 3,000 रुपया जातलो। प्रवास भत्तो 6,000 वयल्यान 7,500 रुपया करतले। तशेंच विधानसभा अधिवेशन सुरू आसतना दिसाक जे 2,000 मेळटा ते आतां 6,000 मेळटले। मंत्र्यांक 18,000 रुपया वेतन, 90,000 रुपया मतदारसंघ भत्तो, 15,000 रुपया मासीक भत्तो असो मेळून म्हयन्याक सुमार 1.23 लाख रुपया मेळटले। तातूंत आतां 77% वाड जावपाची आसून तांचो पगार 2.15 लाख रुपया जातलो। त्या भायर जे मंत्री सरकारी बंगल्यांनी रावनात तांकां म्हयन्याक सुमार 20,000 मेळटात। तातूंतूय आतां वाड जातली। मुखेलमंत्र्याचो पगार 20,000 दर म्हयन्याक। तातूंत 90,000 रुपया मतदारसंघ भत्तो आसता। तांकां म्हयन्याक 25,000 रुपया इतको भत्तो आसता, पूण बंगल्या खातीर वेगळी रक्कम मेळना। मुखेलमंत्र्याच्या वेतनांत वाड जावन पगार सुमार 2.30 लाख रुपया मेरेन जातलो। सभापतीचोय पगार मुखेलमंत्र्या इतकोच आसता, मात सभापतीन बंगलो घेतिल्लो ना। माजी आमदारांकूय जी पेन्शन मेळटा तातूंतय आतां वाड जातली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।